पावा घरान नासतना कोण घर तूं करून बंद मोरोंक कसली आयली तायणी सरकार म्हजो सिरवीस कोत्ता तारवा पेटपूर पोटाक लागून आपलो जीव घालून रिस्तात म्हज्या माथ्यार सोदां चिंतनाचो बार. नमस्कार. माणकामत ह्या कार्यावळीक तुमकां समेस्ताक माय मोगाचो आनी उरगोरीत येवकार. जायतीं जाणां हांव बाजारांत हांगा थंय भोंवतना जायतीं जाणां विचारतात आनी खेरीतपणी आमचे हिंदू भाव तुज्या उदेशी आमकां जायतो तियात्राचो अनुभव मेळलो आनी तांतल्या थोड्यांनी केन्नाच तियात्र म्हणटात तो पळोवंक नासलो. पूण थोडी क्लिपिंग जी हांव दाखयतां तांच्या उदेशी तियात्र म्हटल्यार कितें हें तांकां खबर आसा. आनीक ही कार्यावळ सोंपता थोडी हांव तुमकां तियात्राची तयारी कशी चल्ल्या तें दाखयतलो. आयच्या ह्या मणकामती कार्यावळीक म्हाका खेरीत भाशेन एक जोडपें जाणें पालकाचेर एक वेगळेंच नांव दवरलां, ती म्हटल्यार आल्बर्ट आनी रोमा. आयज हांव ताणें जो वावर तियात्राचो केला ताचेर उजवाड घालूंक सोदतां. आयच्या मणकामती कार्यावळीक खेरीत भाशेन आल्बर्ट तुका माय मोगाचो आनी रोमा तुका माय मोगाचो येवकार. हेच तें जोडपें आल्बर्ट आनी रोमा. आयज खेरीतपणी हांव तुमच्या ह्या घरांत पावलां आनीक तुमी फाटलीं जायतीं वर्सां तियात्राचो वावर करीत आसात. थोडो आनीक उणो जावं चड हाचेर कांयच येना, निमाणो तियात्राचो वावर. ह्या आदीं तुमी वादोळ वाळटी जायते तियात्र होय आनी वाळटी बांय कोडसो गेल्ल्या वर्सा केल्लो. आनी ह्या वर्साचो तुमचो तियात्र ह्या वर्सा आतां न्यू काल्टो वडील हय. म्हणटच तुमी एकाच उतराचें नांव घालून तियात्रांक सुरवात केल्या, तर हे एकूच उतराचो अर्थ कितें? वी म्हणजे मुगेलो लकीयस अल्फाबेट वी आनी वी केलो तियात्र हांवें तें नांव केलोलें मुगेलें हिट जालें शो. कोणें म्हणलें ना केन्नाय बरें गेलें ना तुगेलें केन्ना म्हणलें ना, पूण आहा बरें आहा अशें म्हणा. आनी म्हाका तो घोस तेजो वी हेजो. आतां हे सगळे वी लेटरान तुवें तियात्र बरयले, त्या सगळ्या तियात्रांत तुका रोमान सांगात केला? या हय. तर रोमा, तुमी वी लेटरान जे तियात्र केल्या तांतलो चड तुका आवडीचो खंयचो तियात्र? वादोळ. आनी ताचे पयलो वनवट म्हण आसलो तेन्ना आमी सांगातान नासलीं, म्हणजे काजारी जोडपें न्हू, पूण तो शो एकदम बरो आनी लोकांनी बरो एप्रिशिएट केल्लो तेन्ना. आनी काजरा उपरांत आमचें जेन्ना वी आर मॅरीड, सो वादोळ शो आमचो एकदम हिट आनी बरो शो लोकांनी बरो एप्रिशिएट केल्लो आनी ते शोआंतल्यान कितें तरी लोकांक दाखोवपाक मेळ्ळें. पूण हातलें खाशेलपण कितें? वादोळ हातूंतल्यान लोकांक कितें बरें मेळटालें? एक चोडतें एक वायट चेडूं कितको तें हें जाता, घरा पाड जाता तें दाखयता कळ्ळां. एक बापा एक रेस्पेद दिना तेसो दाखयतालो ते भाशेन. आनी तें वादोळ जावन न्हू आख्खो घरा पाड घातालें, तेका लागून तें हांवें वादोळ म्हूण दवरलें नांव. जेन्ना वादोळ येता तेन्ना सगळें काबार जाता, सो आमी ते तियात्राकूय एक नांव दिलें. चेडूं जायन पासून आमी जायते फावटी म्हणटाय चेडे घरा पिड्यार करताय, पूण जायते फावटी एक चेडूय उत्पन्न जाता ते भाशेन. सो तें कितें करून घरा काबार करता आपली फॅमिली. सो त्या तियात्रांतल्यान आमी चेडवाचेर एक हें दाखयलें, तेजेर एक एग्जाम्पल दिल्लें. सो सगळीं चेडवां ते भाशेन न्हू, पूण चुकोन एक जाता. सो ते कितें करून हाडप, तेका आवय बापायक कितें करून रिस्पेक्ट करप, वो तेणें समाजान कितें करून जिवप, सो तें आमी त्या वादोळान दाखयलें. हय. सगळे तुजे आयज मेरेन कितले तियात्र जाले बरोवप? हो 7वो तियात्र. हय 7th. 7 तियात्र.
रोमा जायत्या तियात्रांनी तूं बरी कांतारां गायतना दिश्टी पडटा आनीक जे तुका वळखनात पूण तुजो आवाज वळखतात आनीक तुका वाखाणटात. जायती फावटी म्हाकाय म्हजे इश्ट सांगतात आमी नकत कोण रोमा तें पूण ताचो आवाज आमकां खूब आवडटा. म्हाका दिसता ह्या खिणांत तुजें आदलें खंयचें एका कांताराच्यो 4 वळी तुवें आमच्या ऑडियन्सा मुखार रात मारून आमी म्हणटाल्या भांगाराचें म्हूण गोंये तें गोंय संवसाराक पळसळटालें ताका कोणें केलें काय वेगळी सातीचे मनीस गोंयान बरोन लुगार ना घालूंक पांये पायलो लोक म्हणटा सोबीत आसलेलें गोंये जालें म्हूण किरमीचें तोय. होय हेच ते रोमा. तुम्ही म्हाका जायते फावटी विचारताले ते रोमा कोण काय म्हूण. आयज शेकी हांव ताच्या फुड्यान पावलो आनी ताचो ओरिजिनल आवाज तुमच्या काना मेरेन हांवें पावयलो. रोमा ही कार्यावळ मुखार वता आसतनाच तुवें ही जें कांतार म्हटलां जावं तूं जीं कांतारां म्हणटा ही सगळें कंपोजिशन कोण करता? एक्चुली जें आतां हांव हें कांतार म्हणलां तें कंपोजींग म्हगे गोरकराचें. जायतीं थोडी थोडी कांतरां म्हगे गोरकार कंपोज करता आनी तियात्रान जी हांव म्हणटा ते डायरेक्टर दितात आनी थोडे म्हगे फ्रेंड्स तियात्रीस सो तेंकडच्यान हांव घेता. होय म्हणटच आल्बर्ट तूंय कांतारां गायता आसतलो. होय चल आमी मातशे मुखार या. आल्बर्ट खरेंच रोमा जी कांतारां गायता ताका जायतो लोक वाखाणटा आनीक म्हाकाय ताची कांतारां खूब आवडटात. ह्या खिणांत हांव तुज्या लागच्यान जाणा जावंक सोदतां जी जो तियात्र तूं बरयता आनी पालकाचेर हाडटा हातून जी कॉमेडी लागता ती तूंच कंपोज करता? ना भायल्यान सायड कॉमेडी आहा ती हांव घालना. प्ले आहा कितें आहा ते सगळें हांव घालता आनीक भायल्यान म्हज्या फ्रेंड्सां कडेन कोणा कडेन आदार घेवन तो हांव करता सायड कॉमेडी आनी प्ले आहा ती मुगेली. होय ताच्याच तोंडांतल्यान तुमी आयकलां जायते फावटी ह्यो थोड्यो गजाली आमचे जायते कलाकार जावं जायते डायरेक्टर लिपयतात. जे भाशेन रोमान आदींच सांगलां थोडीं कांतारां आपलो घोव कंपोज करता, थोडीं कांतारां आपल्या इश्ट दितात आपणाक, थोडीं कांतारां बरे मागपी आपणाक कांतारां दितात. पूण जायते आमचे तियात्रिस्ट भाव ती आपलींच कांतारां म्हणून गायतात. हे भाशेन उक्त्या मनाचो आसत जाल्यार ताका कोणाच्यानूच आडोवंक जायना आनी कोणाच्यान कांयच म्हणूंक जायना. तर जे तियात्र तुवें बरयल्यात तातूंत तुवें कितलीं वर्सां आदीं ह्या तियात्रांची सुरवात केली तियात्र बरोवंक? 91 वर्साक तुवें पयलो तियात्र बरयलो. त्या आदीं तूं तियात्रांनी न्हेसतालो काय? ते आदीं हांव जमनीवेलो हेळ काडटालो कार्नवालाचे खेळ 3 वर्सां खेळ काडले तारोट्यांचो खेळ म्हणून. तर ह्या खेळांतले थोडे अनुभव तुजे की तुका हे खेळ तियात्र करता आसतना लोक कितलो मानून घेतालो जावं लोक कितलो खुशाल जातालो? जायतो तो उगडास केल्यार तूं सारकें कांय न्हू दिसता पूण एकदम बरें हेळ. पूण म्हाका दिसता एक खंयचोय तरी इन्सिडेंट जो तुका उगडास आसा आनी तुज्या काळजांत सारको गोट आसा तो आमच्या ऑडियन्साक तुवें सांगप. कोणें केलें ना कित्याक ते हेळ म्हणजे हेळ म्हणून न्हू तो कितें जाता सगळे बारबो रावन कोते कॅट जावपा तुका आनी सेपरेट दुसरो हुंयसा येना बाराबो आसताय न्हू. आतां भायर सोले न्हू तो एकठांय रावन तो हेळ कोताय पूण ते सेपरेट तो घरा कोसा पोत येतलो तशें कांय ना. सगळे एक वांगडा राव सगळे एकू वांगडा राव एक जो खावप तिनूय दीस मजा करप खूंय वचप ना इतलें एकठांय रावप तिनूय दीस सगळ्यांनी एकठांयच रावप. होय हातून तुवें कितले सुमार 3 दिसां मदें कितले शो केले? एक कडेन 3 पार्टी दाखोवप सो त्यो तिनूय पार्टी म्हणल्यार आमगे तिनूय दिसां म्हणल्यार 65 जातालीच. कित्याक लास्ट डे आमी ते सिंजी बुधवार म्हणटा त्या दिसा थोडे हेड बंद करताले पूण आमकां आनी तो चान्सू नासलो सो तो मीस आयकोन देखून आमी चालू दवरताली. इतले पावस येता न्हू तेदो बंद करताले. हातूंतली तुजी स्पेशलिटी अशी कितें तुमचें खाशेलपण कितें? कित्या पासून लोकांक इतलें आवडटालें? कित्याक लोक मानून गेल्लो म्हणजे बरो बरयता प्लेवूय बरो आनी प्ले बरी कॉमेडी बरी आनी कॉमेडी बरी कांतराय बरी कांत आसतले ते बरे बरयतले. आनी 3 वर्स म्हणल्यार आमी सारको
पावरफुल सारक्यो कार्नवाला 3 वर्स गाजयला आनी तारवट्यांचो खेळ म्हळ्यार कोणा कडेन सर सारको कोणूय सांगतले गोंयांत तारवट्यांचो खेळ हातूंतलें खाशेलपण कितें स्पेशलिटी कितें सांगचे म्हणल्यार आमी मरे पट घाताले स्टेज घेवन येताले पट बीट घेवन बराबर खेळ म्हूण आमी जमनीर करूं ना जमनी केलें ना आमी स्टार्टिंग सान आमी स्टेज घेवन स्टेज येयले. घेवन येताले पड्डे बिड्डे ल्हान कोण पळयतलो तितून त्या लोकांक like म्हणटालो जाता. खेळ न्हू तियात्र सो इतली बरी आनी कितले सुमार एक पार्टीन कितले कांत आसतले 8 कांत कांत आसताले एक पार्टी आनी त्या काळार तुका कॉमेडियन तूं कोणाक वापरतालो अगुस्तीन कॉमेडियन आगुस्तीन कॉमेडियन अगुस्तीन आनी रेमन तो नावेलीचो भुरगो हे म्हाका तिगोय So, पयले सान आसले ते सारके फिक्स आनी 3 वर्सां आमी एक फॅमिली कशी 3 वर्सां मातसो फुडें वेता आनीक आल्बर्ट तुज्या लागीं मागता हय. तुमी दोगांयनी खंयचे तरी कांतार म्हटलां आसतलें ताच्यो एक 4 वडी आमी सांगचे म्हणल्यार सांगातान अजुनूय म्हणोंक ना तरी आसतना आल्बर्ट तुवें म्हणोकूच जाय हय कंपोजींग ते जायते आहा सो तो म्हणून दाखयतलो हांव दोनी या गाराचो गोराबो आमचो कोरेच मोगाचो काम करून बायले कुशाल दवरता मोग जिखता ताचो गांवचो लोक म्हाका चाळयता हांव गुलाम जाला मोडून बायलेचो मोग कोत्याल्याकूच गोमता वालूर कोरे मोगाचो पुण्यात गोटना तें गोर मोडोंक पावता तुय सोरे कोटना तुय वच काय नासता गोर सुखी आसल्यार तूंय सुखी आसता वायडुके इतोर सोंसता ताका देव पोसता खरेंच तुजे अखंड कंपोजिंगांतल्यान तुवें गायलेलें कांतार म्हाका दिसता आमचे जायते ऑडियन्स आमचे कार्यावळ पळयणार रोमांचो गोरकार म्हणून तुका वाखाणटले हातूंत इल्लोय दुबाव ना कारण तुजी तितली वळख ना पूण रोमांची जायती वळख आमच्या ऑडियन्साक आमची जी कार्यावळ पळयतात तांकां आसा आमी आनीक मातशें मुखार या